नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. आयआयटीक सांग्यार जाग्यार पळयल्या. सांग्यार आयआयटीक प्राध्यान मुख्यमंत्री उलयलो. सरकार तुमच्या दारी 2.0 नेत्रावळी सावन परत सुरू. कोविडाच्या चौथे ल्हार येता काय ना. व्हेरियंट कसलो कांयच निश्चित ना. जतनाय गरजेची. मास्क घालात. बुस्टर डोस घेयात. आरोग्य खात्याचो बुस्टर वाशिनांक आग्रो. टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न जाग्यार पडटलो. 6,000 टॅक्सीवाल्यांक लागून लाखांनी गोंयकार टुरिस्टांक कित्याक त्रास. गोंयांत खंयचेय कॅब सर्व्हिसिंग मेकळीक. माविन हेडॉन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मुखेल सचिव बाकीच्या सचिवां बरोबर म्हत्वाची बसका. मिटर रिडरांक इलेक्शन ड्युटी घाल्ल्यान लायटीच्या बिलांक कळाव. प्रीपेड मिटरांचो प्रस्ताव. आचारसंहितेक बंद दवरिल्ली आयपीबीची सिंगल विंडो परत सुरू. जीएसआयडीसीची आयपीबी कडच्यान जमिनीची गरज नाशिल्ल्या नव्या स्वताच्या जमनीत विस्तार प्रकल्पांक सिंगल विंडो. बाणावलेकार वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू घेवन चल्ले प्रधानमंत्र्याकडेन. वेस्टर्न बायपास स्टिल्टाचेरूच जाय म्हणून खासा मोहीम. लोकांकडच्यान सहयोग घेवन निवेदन प्रधानमंत्र्याक. आणि सांकवाळे एमईएस कॉलेज वाठारांत नव्या मेगा प्रकल्पांक लायसन ना. सांकवाळ पंचायतीचो थाराव. त्या वाठारांत सिवेजीचो उपद्रव. आदी एसटीपी प्लांट मागीर मेगा बांदकामां. खबरो विस्तारान. आयआयटी खातीर सांग्यार जागो पळयला. सांग्यार आयआयटी प्रकल्पाक प्राधान्य दितले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सरकार तुमच्या दारी 2.0 सांग्यार नेत्रावळी सावन परत सुरू. थंय गेल्ले कडेन प्रुडंटा कडेन उलयतना मुख्यमंत्र्यान आयआयटी विशीं भुमिका स्पश्ट केली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण मायनिंग सुरू करूंक खंय पावणेक टेंडर प्रक्रिया सुरू केल्या. सगळ्यात पहिली प्रायोरिटी सांग्या खातीर आयआयटीची जागा जी आसा ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केल्या. जे डॉक्युमेंटेशन व्हेरिफिकेशन सुरू आसा. ओके, त्या खातीर एकदा डॉक्युमेंटेशन व्हेरिफिकेशन कंप्लीट जालें त्या प्रोजेक्ट खंय करपाचो तो आमी कंप्लीट करतले. बट डेफिनेटली सांगे भागा खातीर आयआयटी आमी प्रिफरन्स दिता. मायनींग आमकां सुरू करपाक जाय म्हणून 12(1)HH सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे आमी तांकां नोटीस इश्यू केल्या. आनी तेज्याच प्रमाणे जो टेंडरींग प्रोसेस जो करपाक जाय पळय तो टेंडरींग प्रोसेस करपाक सुरवात केल्या. सरकार तुमच्या दारी मोहीम 2.0 परत सुरू. नेत्रावळी सांग्यार उक्तावणाची कार्यावळ. कारण म्हाका खबर आसा तो वदळच्यान विस्थापीत प्रस्थापीत सांगत आसलो. थोड्या लोकांक कदाचित विस्थापीत प्रस्थापीत कळोंक ना. जे धरणा खातीर हांगासल्या थंय हाडून तांकां दुसरे कडेन जागा दिल्यो. पण त्यो जागा दिता आसतना अजुनूय बी थोड्यांक दिल्ले 10,000चो प्लॉट शेत करपाक तो तेंच्या नांवार कदाचित जावंक ना. कदाचित ती जागा जी घराची दिल्या ती कदाचित तेज्या नांवार जावंक ना. वेगवेगळे प्रश्न फाटले कितलेशेच वर्सां ह्या विशयाक तर 30-35 वर्सां जाली. हे विशय प्रलंबीत आसा. हे विशय सोडपा खातीरच आमी सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान सुरवात केल्या. आमची आर्थिक उलाढाल वाडटली. अशे अनेक प्रकल्प ह्या आमच्या पायपलायनीन आसात आनी तातूंतल्यान इमिडिएटली एका वर्सा भितर सादारण ते 300 ते 400 एम्प्लॉयमेंट निश्चितपणान हांगा जनरेट जातलो आनी ताचेर हक्क आसतलो तो आमच्या सांगेकारांचोच आसतलो इतकें हांव सांगता. म्हणूनच आयज परत एक फावटी ह्या मतदारसंघां भितर गेल्या ते 5 वर्सांत खूब मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट जालो पूण आमी एम्प्लॉयमेंटाक मुकले. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. कोविडाचें चौथे ल्हार येता काय ना. व्हेरियंट कसलो कांयच निश्चित ना. पूण जतनाय गरजेची. मास्क घालात. बुस्टर वाशिनां घेयात. भलायकी खात्याचो उलो. चौथे ल्हार आयले तरी चडशा जाणांनी वाशिनां घेतिल्ल्यान खंय चड बादचें ना. आजिलांत जिनोम सिक्वेन्सिंग लॅब तयार आसा. आता खंय नवो व्हेरियंट आसल्यार गोंयांतूच कळटलो.
COVID, it depends again not only on the climate or season, it depends even on which mutation is coming next. Right? Our second wave was because of Delta, third wave was because of Omicron. So we really don't know whether Omicron will give us another wave or not, or it will be something else. So what is there in our hand is get prepared, like Dr. Borkar said. Get vaccinated, get ready. दुसरो वेव जो आसा तो चड डेंजरस टायप आशिल्लो तरी आमी तेय ताजेरूय आमी मात केलें आनी तिसरो वेव जो आयलो तेन्ना आमची परिस्थिती मातशी बरी आशिल्ली कित्याक चडशे लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतिल्लें आनी त्या खातीर वेरियंट वेगळो आशिल्लो हे दुसरो विशय पूण वॅक्सिनेशना लागून चडशे जाणां तितले त्रास जावं ना जिनोमीक सिक्वेन्सिंग मशीन म्हाका खुशी दिसता तुमकां सांगपाक की तें आमचें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आतां चालू जालां सो आतां कसले वेरियंट्स जी वायरसाची आसा ती आमकां रोखडी करता ताजी वी हॅव डन साधारण 112% लोकांक आमी फर्स्ट डोस दिला त्याच प्रमाणे 102% लोकांक आमी सेकंड डोसूय दिला सो फॉर ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजीस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वी हॅव वॅक्सिनेटेड ऑल द पीपल इन गोवा विथ both the doses. म्हाका तरी असो दिसता की people have become complacent now. I want to reiterate, परत हांव सांगूंक सोदता लोकांक, with one dose the protectivity is only 50%. With 2 doses it is around 70%. Only with 3 doses we will be protected 90% and above. टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न जाग्यार पडटलो 6,000 टॅक्सीवाल्यांक लागून 15 लाख गोंयकार 30 लाख टुरिस्टांक कित्याक त्रास काय म्हूण लोक विचारतात फाल्यां केंद्रा कडच्यान ऑर्ड आयल्यार कोणूय खंयच्यानूय टॅक्सी घेवन येवंक शकता मामीन हेडोन केंद्राची ऑर्ड आयल्यार ओला सारक्यो सर्वीस येवंक शकता उद्देगांक खंय बरी पॉलिसी येतली बऱ्यो कंपन्यो येतल्यो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सुद्धा पळयलो दिसलें की सिंगल विंडो म्हणून पण विंडो तितल्योच आहात आनी एक विंडो ऍड जाली रिफॉर्म्स जाय अशें तुमकां दिसता काय कितें आनी जर जाय जाल्यार कसले रिफॉर्म्स हाडप तुमकां आवडटलें बदल हाडपाक हांवें एक ब्रीफ म्हाजे सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिला 1 म्हयन्या भितर म्हाका न्यू पॉलिसी जाय आय कॅन सेफली से वन थिंग गिवन अ फ्यू मंथ्स टायम you will have top companies making a beeline for Goa as it had happened in 1990. Only नांवां येवपाक सोदता गोंयान आनी बरे इंडस्ट्री नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री पयलें कितें आसतालें तूं सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन तांकां नाचचें पडटलें 1 वर्स 1.5 वर्स परमिशनाकूच घेवपाक लागतालें एप्लाय करून आज ऑन सेल्फ डेक्लरेशन दॅट इज गोइंग टू बी द न्यू पॉलिसी मियरली ऑन सेल्फ डेक्लरेशन we want to trust the industrialists, we want to trust the industry. This is going to be the trust of the new policy. आता टॅक्सींच्या बाबतीत म्हाका दिसता तांणी तुमचेर टिका केल्या तुमी मातशी ताणून धरला हे खंय वचपाचें कारण अजून मेरेन प्रश्न काय सॉल्व जाल्लो ना सगळें टेबल टेनीस चालूच आसा तुमी आज ह्या सेकंड टर्मा भितर कारण इंडस्ट्रीज तुमचें नवीन खातें ट्रान्सपोर्ट इज टू बी सामकें कंटिन्यू जाता फ्रॉम लास्ट टर्म टू दिस टर्म ह्या टर्मा भितर तरी मोवीन बाबे जाग्यार पडटले म्हाका थोडे अशें सांगता फक्त एक 100 ते 10,000 लोक आनी ते 100,000 लोक आसपान ऑब्स्ट्रक्ट करता ते म्हणटा तुमी 15 लाख पॉप्युलेशन आनी जे 30 लाख टुरिस्ट येता म्हणजे 45 लाख पीपल यू आर होल्डिंग टू रॅन्सम ओन्ली 10,000 पीपल आनी तेंची सद्दां तुमी दादागिरी आयकता म्हणटा ते हे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपाक जाय कशें सॉल्व जातलें आज ना फाल्यां हें जातलेंच कित्याक सेंटरानूय आमकां आदेश दिल्लो आसा एंड दे आर मेकिंग इट मोर एंड मोर ओपन डायरेक्टली एनीबडी कॅन फ्लाय हीज टॅक्सी हियर आज तरी आमचे गोंयकार भाव आनी टॅक्सी भाव आवाज करता की भायर महाराष्ट्रानसून टॅक्सी येता कर्नाटका आमकां चान्स मेळना फाल्यां आनी चड जातले म्हणून इट इज बेटर टू हॅव अ एग्रिगेटर फाल्यां सपोज ओला येयले दर्या एज पर सेंट्रल पॉलिसी टुमोरो वी आर फोर्स्ड बिकॉज सुनर ऑर लेटर इज गोइंग टू हॅपन यू मीन टू से दे आर गोइंग टू गेट टॅक्सीज इम्पोर्टेड फ्रॉम एब्रॉड or going to get it from Maharashtra or Karnataka सून हाडटले आमचे गोंयकार भावच तांकां जॉइन जातले न्हू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुखेल सचिव आनी हेर सचिवां बरोबर म्हत्वाची बसका घेतली सरकारी स्कीम डिजिटायज करपाचेर चर्चा जाली तशेंच मिटर रिडरांक वेंचणुकेची ड्युटी आनी हेर सरकारी ड्युटी घाल्ल्यान लायटीची बिलां लोकांक उसरां मेळटा म्हणून विशय बसकेत आयलो प्रीपेड मिटरांचो प्रस्ताव आसा मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केला
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुख्य सचिव आनी हेर सचिवां बरोबर बसका घेतली. सरकारी सर्विसीस डिजिटायज करपाचे, ऑनलायन करपाचे हेजेर चर्चा जाली. इलेक्ट्रिसिटी मिटर रिडर इलेक्शन आनी हेर ड्युटेक आशिल्ल्यान लोकांक म्हयन्याक बिलां मेळना जाल्यार तेचेर चर्चा जाली आनी इलेक्ट्रिसिटीचे प्रीपेड मिटर बसोवपाचेरूय प्रस्तावाचेर चर्चा जाली. आचारसंहितेक लागून बंद दवरिल्ली IPBची सिंगल विंडो वेवस्था परत सुरू. IPBन जाहीर केला. नव्या प्रकल्पांत गुंतवणुकी खातीर अर्ज करतना जमीन घेवंक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया नोटिफिकेशन लागता. GIDC IPB कडच्यान जमनीची गरज ना. तशेंच स्वताच्या जमनीचेर विस्तारा विशीं आनी IDC IPB कडच्यान जमनीची गरज नाशिल्ल्या कामां खातीर सध्या सिंगल विंडो वेवस्था. बाणावलीकार वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू घेवन चल्ले प्रधानमंत्र्याकडेन. वेस्टर्न बायपास स्ट्रिटाचेरूच जाय म्हणून बाणावले मोहीम उगडल्या. लोकांकडच्यान सहयोग घेवन निवेदन प्रधानमंत्र्याक धाडपाचें. मोहिमेक लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. तमनार डबल ट्रॅकिंगाचेर सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत तांकांय न्याय मेळटलो म्हणून बाणावलीकारांक आशा. आमचे पळय डबल ट्रॅकिंग आसलें तितून सुप्रीम कोर्टान देखून वर्डिक्ट दिलो आहा इन फेवर ऑफ एनवायरमेंट, इन फेवर ऑफ गोवा. And we are hopeful that the Prime Minister will see the sincere efforts of the entire villages of Benawali who are working tirelessly to put the Western Bypass on stilts. It is with that one positive approach by the government and by the Ministry of Road Transport, we can see that hope that the Western Bypass will be successful and on stilts, protecting the environment and accomplishing sustainable development. रिस्पॉन्स कसो आहा तुमच्या सिग्नेचर कॅम्पेन? You can see the response. लोक सांगतात बरें आहा तें करपा जाय आनी बरें आहा तें करपाक फाटीं रावपाचें पण they are walking up in front and taking signatures, giving their signatures. So in the next 2 days, we hope to complete the entire campaign and then we will forward this entire petition along with the signatures to the Prime Minister of India. And we hope and pray that the Prime Minister looks into this and sees the sincere efforts by the people of Benawali, especially the children of Benawali who are fighting to save their village. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. साकवाळे MES कॉलेजीच्या वाठारांत नव्या मेगा प्रकल्पांच्या बांदकामाक लायसन्स दिवप ना म्हणून साकवाळ पंचायतीन थाराव घेतला. सरपंच गिरीश पिल्लेन जाहीर केला. त्या वाठारांत सिवेजीचो बरोच उपद्रव जाता. आदी STP प्लांट घालचो, मागीर नव्या बांदकामाक परवानगी दिवची म्हणून पंच मागता. लोकांनी सिवेजीचेर कॉन्क्रीट घालून पुरयला. This whole area, this whole MES college area is a rocky area. How much ever you dig into the soak pits or how much ever you try your level best, since it's a rocky area, it does not soak in. So this area has almost more than 800 houses. There are huge projects coming up. So I, as a punch, request the Sarpanch, Mr. Girish Pillai. He's always been cooperative. I have requested him before and I will request him henceforth that since we have a very capable Panchayat Minister, Honorable Shri Movin Gudino also. I request Shri Movin sir, I request Girish Pillai, the Sarpanch of Sankwal, to kindly initiate and on what is that Top priority. On a toppest priority, we request them to come up with a sewage plant here because this place has been this place is very beautiful. The infra is well, everything is really maintained, but problem is that the sewage creates a lot of ruckus, creates a lot of problem. मागीर ताज्या नंतर परत डेंगू आयलो, परत मलेरिया आयलो, हे सगळे कारण. आनी हांगा सिनियर सिटीजन्स आसात, ल्हान भुरगीं आसात. सो ताज्या खातीर हांव कितें म्हणटा की हांगा सिवेज प्लांट हो मस्ट. प्रॉब्लम इशू आसतलो. ताका लागून मेन थिंगा आमकां एक सिवेज प्लांट जाय पडटलो. विदाउट सिवेज प्लांट ते इशू केन्ना सॉल्व जावपाकूच ना. ताका लागून एज अ प्रायोरिटी म्हणून हांव लोकां वांगडा आमकां रावपाक, कितें लोकांनी आमकां निवडून हाडलेले आहा आनी एवरी पंच मेंबर आसूं सरपंच आसूं लोकां लागून काम करपाक आमी फुडें सरलेला. ताका लागून हांव कितें म्हणटा तेंचे ते इशू सारके आहा. ताका लागून एकूच इशू हे इशू सॉल्व जावपा लागून म्हाज्या हिशोबान कितें दिसता आमकां थिंगा प्लांट जाय पडटलो.
कित्याक आमी टेक्निकल ऑथॉरिटीन आमी फकत आमी हेजे पयलीं दिल्ल्या लोकांक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ल्या मल्टी ड्वेलिंग व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्ट्साक आमी दिल्ल्या पण हांव कितें म्हणलें हेजे फुडें आमी एक प्लॅन घेवं आमी इवन ग्रामसभा पयर जाल्यार तेतून रेजोल्युशन घेतलेलें की हेजे फुडें हिंगा आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवून व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें न्हू कित्याक जेन्ना पर्यंत हे जे इशू सॉल्व जायना आमी हिंगा पंचायती सायडीच्यान आमी एकूय लायसन्स इशू करपाना. गोंय विजेच्या मळार वयर सरतले जाल्यार सौर उर्जेचेर भर दिवपाची गरज वीज मंत्री सुदिनान उक्तायला. सोलर पावर प्लांटाक 50% सबसिडी मेळटा. पंचायत वेंचणुके उपरांत खंय ह्या मळार जागृती सुरू जातली. शारांनी आनी जंय गरज आसा थंय अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम सुरू केलां म्हूण सुदीन सांगता. आतां झाडां मारिनासतना तमनाराची समांतर लायन. पावर डिपार्टमेंट स्ट्रॉंग जातलो जाल्यार दोन गोश्टी आसा. एक म्हणजे आमकां सोलर एनर्जी जी आसा ती सोलर एनर्जी आमकां तयार करची पडटली आनी सोलर एनर्जी तयार करपा खातीर विविध योजना म्हणजे 50% सबसिडी. खूब जाणां खबर ना की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची 30% आनी आमची 20% अशी 50% सबसिडी मेळटा. आनी त्या खातीर येता त्या म्हयन्यांतल्यान आमी स्पेशल हें चालू करतले कोड ऑफ कंडक्ट सोंपले बरोबर आनी स्पेशल हें चालू केल्या नंतर लोकांक कन्विन्स करतले की सोशल हें कित्याक जाय आनी त्या प्रमाणे तनमार प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्टान जावन करना. तनमार प्रोजेक्ट जो आसा तो ही अलायनमेंट हांवें स्वता विधानसभेंत मांडिल्ली. ही अलायनमेंटीक तो हाडचो अशें सुचोवप विदावट कटींग द ट्रीज विदावट डुईंग एनीथींग. जी एक्झिस्टींग लायन आसा त्या एक्झिस्टींग लायनीचे पॅरलल तो हाडचो अशें दिशिल्लें. केबलिंग जें आसा तें खूब मोठें काम आसा. आतां सिटी एरियांत हें काम जवळ जवळ घेतिल्लें आसा. अर्बनायज एरियांत हें काम घेतिल्लें आसा आनी ज्या कडेन शक्य आसा त्या कडेन तें घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ताका मोठो फंड जसो नॅशनल हायवेक 10-12,000 कोटीचो फंड लागलो तसोच फंड आमकां सिवरेजीक लागता आनी तसोच फंड आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग लागता. आनी त्या खातीर हे सगळे फायनान्शियल विचार करून आमी मुखार वता. फुडें फुडें सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो हाची खात्री ना. तरणाट्यांनी शेतकामान फुडार करचो म्हणून WRD मंत्री शिरोडकाराचो लुलो. WRD वरवीं नवे बंधारे बांदपाचो प्लान. फोंड्या कोडार फार्माच्या प्रशासकी बिल्डिंगेचें काल उक्तावण जालें. झाडां पेडा विशीं शिक्षण घेतल्या भुरग्यांनी हे बिल्डिंगेचो लाव घेवचो म्हूण शेतकी मंत्री रवीचो उलो. फुडें खंय उदकाचे निर्गतीक स्कोप. पूण शेती खातीर जें आसा तें उदक हांवेंच पावोवचें पडटा म्हज्या डिपार्टमेंटाक पावोवचें पडटा. आनी शेतीक कितले बरे टॅक्निकल्यान मुखार व्हरतात कितल्या बरे पद्दतीन मुखार व्हरतात ही जबाबदारी शेती डिपार्टमेंटान करची पडटली. म्हणजे अशें एक हें आसा की आमकां दर वर्साक कमीत कमी 5,000 भुरगे परत एकदां म्हणटा आमी कमीत कमी 5,000 भुरगे शेती वेवसायात हाडचे पडटले. गव्हर्मेंटा कडेन सादारण अशे 2,000 ते 3,000 वर्साक नोकरी जावंक शकतात. ताजे वयर ना. ही बिल्डींग सुंदर जाल्ली आसा आनी ही बिल्डिंगेक हेजो वापर चड करून सगळ्या गोंयच्या लोकांचे फायदो घेवपाक जाय. आमची कॉलेजीची जावं हायर सेकंडरीची भुरगीं हांगसर येयले जाय ते हांगसर पयले नंतर तेंचें हें वाडटा तांकां हें करता ती आमची भुरगीं NSS भुरगीं जीं आसा तेजे कडेन सगळें सामान बी आसा ती येवन रावतात ते 2 दीस 4 दीस ते सुभाष शिरोडकारान जर एक आमचे एक WRD आसा ते सकयल एक डॅम बांदूंक जाय जाल्यार उदक तें आमी खिचून शकता हाडपाक शकता. हेचे वयर एक ल्हान डॅम व्हडलो नाका पण तें उदक डायरेक्ट शेताक येता बांदारो तें उदक एका शेती वापरता. आमचे कडेन 120 इंच पावस पडटा तेच 20 इंचान जर आमी सगळे डॅम घातले की तेणें तें उदक हाडलें सगळे कडेन गोंयभर तें उदक सगळे कडचें गोंयभर हाडलें जाय. आमी तें उदक डॅमाचें उदक आमी देशांत काडूंक शकता आनी आमी तें उदक परकी देशांत वचता. ज्या आरामाक उदक जाय पडटा आमी हें उदक तुमी घेयात ही ऑयलां मदीं दियात. डबल ट्रॅकिंगा विशीं CECची शिफारस मानून सुप्रीम कोर्टान रानवटी जीव मंडळाचे क्लियरन्स रद्द करपाच्या निर्णयाक
एक्टिविस्टांचो येवकार. सरकाराचे तिनूय इन्फ्रा प्रकल्प खंय कोळसो हाडूंक गोंयांक कोल हब कशेंच जावंक दिवचे ना म्हणून एक्टिविस्टांनी पेंगट बांदला. मुख्यमंत्री म्हणटा कोर्टाच्या निर्णयाचो मान, कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण काम जातलें. सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जी सुप्रीम कोर्टान धाडलेली हांगा बेस्ड ऑन द कंप्लेन केस टेकन अप बाय गोवा फाउंडेशन, तो रिपोर्ट हॅज बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आनी सांगलें की हो डबल ट्रॅकिंग गोंयांक कांयच फायदो ना म्हणून. हे दीस पयले ताणें सांगुल्लें की तो 400 kV ट्रान्समिशन लायन पासून नाका ती आनी खंयच्यान तुमी रूट करा. CRZ स्पेशल कन्सिडरेशन घातले गोंयांक, कित्याक गोंय हेज जिओमॉर्फिकल फिचर्स म्हणून. सो गोवा कॅनॉट सस्टेन सच बीग प्रोजेक्ट्स. लोकांची घरां मोडून, झाडां पेडां मोडून, त्या जनावरांक त्रास करून आमकां असले डेव्हलपमेंट नाका. अहें जावंक जायना. कित्याक सांग, जितलो रायट आमकां मनशांक आहा न्हू तितलोच रायट बाकीच्या जनावरांक आहा. जनावरांक आहा, पशु पक्ष्यांक आहा ह्या पृथ्वीचेर रावपाक, आनी आमी तो रायट काडून घेवंक शकना. We are so thrilled that the Supreme Court has favored Goans against destruction. We as Goans, we used to be like, okay, we are in the west coastline, okay, we know, but we did not know the sufferings of the people on the east of Goa. गोंयकारांनी जो ह्या प्रोजेक्टांचो विरोध केल्लो ते गोंयकार खरे ठरले आनी BJP सरकार खोटी ठरली. I request the Supreme Court to please inspect the remaining part of the track, along which the South-Western Railway track will be doubled. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचो आम्ही आदर करता, तांच्यानी दिल्ली इन्स्ट्रक्शन फॉलो केली. म्हापशां पालिका मार्केटांत पार्किंगा वयल्यान तापलें. पार्किंग फी घेवपी कॉन्ट्रॅक्टरान खंय एंट्रीचेरूच बॅरिकेड घाले. मार्केटवाले चाळवले, एंट्री दिना जाल्यार गिरायक कशें येतलें काय म्हणून आर्ग्युमेंट. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा मार्केट असोसिएशन आनी मार्केट वेंडरांच्यो मागण्यो वेगळ्यो. निमाणे CEOन मध्यस्थी करून बॅरी काडून घेतले. निर्णय सध्या फाटी. प्लॅनिंग जाता की मदींच एंट्री पॉयंटाचेर पयशे घेवप आनी गाडयो सोडप भितर. आतां ह्यो गोश्टी आसा पळय तेजेर पार्किंग फीच्या नांवान जेन्ना हे सगळे प्लॅन जाता तेन्ना आमकां कोणाक कांयच खबर नासलें. आतां सपोज जर कोण जर येवन ड्रॉप करता कोणाक आनी ताका जर पयशे मागपाक लागलो भुरगो थंयसर, जाल्यार मिसइंटरप्रिटेशन जालें. लोक भियाले, गिरायक येवचेच ना म्हणून पावले. कित्याक कोविडाच्या टायमाचेर आमकां असोच प्रश्न जालो. तेंची मागणी कितें आसा? फोर व्हिलर गाडयो सोडप नाका. मार्केटाचे मागणी कितें आसा? नॉट मार्केट एसोसिएशन पूण नॉर्मल वेंडर्स जे वेंडर्स आसा ते सांगता आमकां म्हापसा मार्केटान पार्किंग नाका म्हणून. भितून नाका. सो म्हापसा मार्केटान जर पार्किंग करनाका जाल्यार रेव्हेन्यू जनरेट कशें करतले सरकार? म्युन्सिपालिटी आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्ट घेतला 18.5 lakh रुपीज. सो आमी आतां तांकां सरकाराक पे करता पळय. सो त्याच पयशांचे सरकार हांगासर कितलेशेच फॅसिलिटीज करूंक शकता तांकां. तेंचे हे पार्किंग कितें घेता आमी तेंचे बरेपणा खातीर घेतात. हे आतां टायमपासा खातीर आतां आख्खे गोंयांत पार्किंग घेतात. आमी गेल्ले तेन्ना बॅरिकेड्स घातलेले CEOच्या ऑर्डरीचेर. सो आमी वचून ते मर्चंटांक मागीर थंयसर मेळ्ळे. तेंच्यांनी म्हणलें बॅरिकेड्स घालनाका म्हणून थंयसर, कित्याक मागीर ट्रॅफीक फ्लो इजी जायना, प्रॉब्लम जाता. सो रायट नाव आमी सध्या ते फाटी घेतलेले आहा. इन द नेक्स्ट वीक ऑर सो वील कंडक्ट अ इन्स्पेक्शन एंड ट्राय टू फायंड अ पर्मनंट सोल्युशन ऑन द इश्यू. इट इज नॉट समथींग बीग, बट तेंचें मेन तें आहलें. ते म्हणटा की सध्या अशें सडनली करूं नाका, आमचोय ओपिनियन घे आनी वील कम आउट विथ अ सोल्युशन वीच वील सूट एवरी वन. सो दॅट इज एग्रिएबल रायट नाव. वाले ते 12 जायसर 1 जायसर सांजे 4 जायसर व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो थंय लायल्ल्यो आसता आनी त्यामुळे सगळे शॉपावाल्यांक गिरायक जायना म्हणटा ते. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो समोर दवरले की गिरायक भितर येत ना. आतां तांकां 9 जायसर दिला जाल्यार तेंचे 9 जायसर सगळो माल आपलो खाली करपाचो आनी परत सांजे हेका आसता 3 परत आमी बंद करता. तो परत मदीं आसता तांकां, तेन्ना तेंच्यांनी आपलो माल हाडपाचो. आयतारा मदर्स डे जाता थंय आसा. सोमारा आवय पिलाची गाठभेट. गजाल मनीस जातीची न्ही, कुट्ट्या वाघाच्या संवसाराची. कर्नाटकात काळी अभयारण्यात भटकल्ल्या आवय आनी पिलाच्या गाठभेटीची एक्सक्लुझिव्ह व्हिज्युअल्स पळयात.
खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.